दर वर्सा हजारांनी असे काय लोकांचे पायांचो स्पर्श आमच्या ह्या पुण्य गोंयाक लागता। अख्ख्या जगभराचे असे डेलिगेट्स, असे आर्टिस्ट, असे एक्टर्स, जायते लोक आमच्या ह्या गोंयान येता आणि एक नव्या तरेचो एक मौसम हांगासर क्रिएट जाता। तो डिसेंबर म्हयन्यान इफ्फीच्या वेळार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 51st इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ह्या वर्सा काय कारणा खातीर, आणि ते कारण सुद्धा तुमकां खबर आसा की कोविडा खातीर डिले जालो, जानेवारी म्हयन्यान ह्या तुमच्या मुखार येता। म्हाका दिसता पोस्ट कोविड म्हणजे कोविडचो काळ सोंपल्या नंतर आमच्या भारतान किंवा इंटरनॅशनल फेस्टिवल हे पयले आसूं शकता किंवा पयल्या काय फेस्टिवला मदीं आसूं शकता जे इतल्या व्हडल्या प्रमाणाचेर जाता, आणि ते करता आसतना खरेंच धाडस लागता। आणि हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक सोदता आमच्या गोंय सरकाराक, तशेंच मनरिजवण संस्था जी आसा म्हणजेच ESG आसा तांकां सुद्दां। आणि ह्या फेस्टिवला बद्दल चड उलोवपा खातीर आयज आमच्या मदीं ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाजे वायस चेअरमॅन सुभाष देसाई सर आमच्या बरोबर आसा। सर, वेलकम टू द शो। सर, सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक सोदता, येदे व्हडले धाडस तुमी घेतले, कशें कितें जालें सर? ओके, आमी धाडस घेतले म्हणचे परस दर वर्साक वो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल नोव्हेंबराच्या 20 तारीख ते 28 तारीख जाता आणि एक तारीख निश्चित आसता। ह्या वर्साक ही अनिश्चितता जाली, म्हणजेच आमच्या कोविडाचो स्पर्श आमकां मार्चा म्हयन्याक जालो, मागीर लॉकडावन जालें आणि त्या परिस्थिती भितर ज्यो पूर्णत्वाक तयारी येताल्यो त्यो खंयच्या प्रमाणान करप, टेंडर्स फ्लोट करप, एजन्सीज ऑन बोर्ड घेवप ना घेवप हाचेर खुबशे म्हणजे डावटच आशिल्ले की जाता काय ना, कारण एवरी डे स्पायक जाता, देंवता, ताच्या नंतर खुबशीं मरणां जातात। आणि हें फक्त गोंयान भितर न्हय, फक्त भारतां भितर न्हय, तर इंटरनॅशनल लेवलाचेर। आणि हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आणि हे 51st एडिशन आसा, गोंयान भितर 16th एडिशन आसा। खूब मोठे चॅलेंजीस आशिल्ल्यो की हें कशा प्रमाणान करप। आणि शेवटाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावडेकर हांणी एक निर्णय घेतलो। ह्यो ज्यो इकॉनॉमीक एक्टिविटीज स्टँड स्टील जाल्ले आसा, सगळी फिल्म इंडस्ट्री सारकी कॉलेप्स जाल्ली आसा, खंयच शुटिंग्स जायनात, खंय टुरिजम वाडना। आनीक हे जे कास्केडींग इफेक्ट्स आसा ते गोंयच्या इकॉनॉमिकेचेर आनीक राष्ट्राच्या इकॉनॉमीचेर जाताले। हातूंतल्यान खंय तरी एक पॉझिटीव एनर्जी घेवन आमी कितें तरी करपाकच जाय। पॅन्डेमीक म्हणून सगळे एक्टिविटीज जर डावन जाले जर जायत, लोकांची परिस्थिती कशी जातली, आर्थीक परिस्थिती बिकट जाता। म्हणूनच हो एक धाडस केलें, हें हांवें धाडस केलें म्हणपाचें गंयांनी। दिस इज अ टीम वर्क अँड स्पेशली क्रेडीट गोज टू आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाशजी जावडेकर हांणी मोठ्या धिटायेन कितें जाता तें जावनी क्रिटिसिजम हें येतलें ह्याचेर मात करून जर आमी आमच्यो इकॉनॉमीक आनी कमर्शियल एक्टिविटीज सुरू करपाक लागल्यो जाल्यार हें एक पॉझिटीव पावल आसतलें। कारण येदो व्हडलो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ज्या वेळार आमी घडोवन हाडटात, तातूंत भितर एखादे वेळेक खंय केन्नाय चुकलें जर जाय, ताजी ब्लेम आसा ती फक्त जे ऑर्गनायजर्स आसात तांचेर आसतली। ताजो फायदो जालो जर जाय जाल्यार संपूर्ण देशाकय आसतलो आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसतलो। आनी हे धाडसान तांणी पावल उखल्लें आनी जी जबाबदारी आमकां आयज घालून दिल्ली, आनी एक अवघे थोडे दिसां भितर, एका म्हयन्या भितर आमी येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारलो। आयज म्हाका खऱ्यांनीच अभिमान दिसता की आमच्या ह्या गोंयच्या भुमीन एक अंतरराष्ट्रीय दर्जाचें स्टेट ऑफ आर्ट टॅक्नॉलॉजी आनी नवे टॅक्नॉलॉजीचो आस्पाव करून एक व्हडलें आयनॉक्स जाल्लें आसा, जें देशान भितर थर्ड बेस्ट ऑफ इट्स ओन कायंड। म्हणजे गोंयान भितर येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर फिल्म इंडस्ट्री भितर जाता, तो एक आमकां अभिमान आसा। आनीक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हातूंत भितर स्क्रीन फिल्मां जातात, हेंय एक मोठें भाग्य आसा। गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक अत्यंत म्हत्वाचें पावल म्हणजेच ज्या वेळार सगळे धंदे बंद आसात त्या वेळार कोणी तरी धिटायेन मुखार सरता आनीक ह्यो ज्यो एक्टिविटीज आसात त्यो सुरू करतात। गोंयचें टुरिजम हाच्या फाटल्यान वाडपाक लागतलें आनी एक अंतरराष्ट्रीय दर्जाचो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करप म्हणजे सगळ्याक एक कॉन्फिडन्स येता, विश्वास येता की आमी आतां मुखार वचपाक शकतात। बरोबर, एक गोष्ट तुम्ही म्हळें की एक मेसेज आसा बॉलिवूड इंडस्ट्रीक किंवा फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फ्रेटर्निटी आहा तांकां की गोंयान आतां हळू आमी लॉकडावन काडलेलो आसा आनी जो सोशल डिस्टन्सिंग किंवा नॉर्म्स पाळून बऱ्या तरेन तुमी शूटिंग किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक शकता, हाचो फायदो जातलो? निश्चितपणान फायदो जातलो की गोंयान भितर अजून पर्यंत भंय आसा। म्हणजे हें सगळें ऑर्गनायज करता आसतना आमच्या पेपरांनी किंवा टिकाकारांनी आमचेर खूब अशी टिका केल्ली आसा की कितें आवश्यकता आशिल्ली। हाच्या फाटल्यान फक्त फिल्म इंडस्ट्रीज न्हय, तर हो सगळ्यां खातीर एक प्रेरणा दिवपा सारको एक मुवमेंट आसा।
आणि तातूंतल्यान खुबश्यो एक्टिविटी आतां परत एक फावटी सेल्फ जनरेट जावपाक लागतल्यो आणि हातूंत भितर आमी हें सगळें करता आसतना कसलीच रिस्क घेनासतना करतात. सगळ्यो एमएचे गायडलायन्स आसतल्यो, SOPs आसतल्यो, हेल्थ गायडलायन्स आसतल्यो आनीक ज्या तरेन जो येणारो आमचो गेस्ट आसा तो सुखरूप परत कसो वतलो आनी येणारे गेस्ट खंयचेच व्हायरस घेनासतना येतले ही सुनिश्चितता करूनच अगदी सेफ करून म्हणजे तांचे हॉटेल सॅनिटायझेशन धरून तांच्यो कार सॅनिटायझेशन आसतलें किंवा आमचे ऑडिटोरियम सॅनिटायझेशन आसतलें आनी सेल्फ इम्पोज्ड ज्यो कितें आमचे डूज एंड डोंट्स आसा न्ही ते आनी डूज एंड डोंट्स आसात हे आमी स्ट्रिक्टली एदेर करतले, मेंटेन करतले. सर एक तुम्ही गोष्ट हांगासर सांगली की सॅनिटायझेशन किंवा ज्यो एमएच्यो गायडलायन आसा तुमी फाटल्या दिसांनी उलयतना म्हाका एक गोष्ट कळिल्लें की ज्या तरेन आमी नॉर्मली SOPs फॉलो करता त्याच्या पेक्षा चड बऱ्या तरेन SOPs फॉलो केली वयतली हांगासर कारण तुमी म्हटलें की हॉटेलाचो मदीं गॅप आसा तशेंच गाडयो सॅनिटायज करप किंवा खुबश्यो गोश्टी हाजेर म्हाका दिसता खूब लक्ष दिलां आनी बारकायेन लक्ष दिलां अशें दिश्टी पडटा. एक बरी गजाल म्हणजेच आमचो जो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आसा सतेजाजी वो हेल्थ सेक्रेटरी आसा आनी तांकां बरे तरेन खबर आसता की सरकाराच्यो SOPs कितें आसा, गायडलायन्स कितें आसात. जेन्ना गेस्ट देंवतात त्या वेळा वयल्यान ती सॅनिटायज करून गाडी व्हरपाची ताचे एकोमोडेशनाच्या वेळार एन्श्युअर करपाचें की तो सॅनिटायज आसा. जेन्ना हॉटेल सोडटा तेन्ना दुसरो गेस्ट येवचे पयलीं एक दिसाचें गॅप घेवन तें पुराय सॅनिटायज करपाचें. ताचे नंतर तो जेन्ना ऑडिटोरियमान येता तो ऑडिटोरियम एक फिल्म स्क्रिनींग जाले नंतर एक गॅप घेवन पयलें कितें जातालें 15 मिनटांनी दुसरो येतालो. हें सगळें करनासतना प्रॉपर टायम टेबल शेड्यूल हें मेंटेन करून आमी करतात. आमी कसलेच तरेचो धोको किंवा रिस्क घेवपाक तयार ना. त्याच बरोबर एक्टिविटी मुखार वचपाची आडोवची ना हाचेर आमचो भर आसा. हाच्या खातीर आमकां मॅनपावर एखादे वेळ चड लागतलो आनी बाकीच्यो गजाली आमकां चड लागतल्यो. खुबश्या जाणांक दिसतलें की एक जर आमचो गेले ते फावटी कितें जातालें की इतक्या एडिशना भितर एक टॅक्सी ट्रॅव्हल जे आसात एक टॅक्सीन भितर 3-4 तांचो ट्रूप घेवन वताले. आयज तें पॉसिबल ना. एक गेस्टाक एक्सक्लुझिवली डेडिकेटेड कार दिली जर जायत आनी दुसरो गेस्ट जेन्ना तातूंत भितर बसपाक सोदता तेन्ना ही गाडी सायडीन काडून दवरची पडटा. ही जी टॅक्सी आसतली कार आसतली तांकां दुसरी दिवची पडटा. सगळ्याच्या बाबतीन आमकां मिनिमम खर्च चड येता पूण ते गेस्टाचे होय एक्टिविटी जावपाक पडटा. आमी ह्या वर्साक सगळ्यो पेरिफेरल एक्टिविटीज ज्यो आसात म्हणजे ज्यो कोर एक्टिविटी आसात त्यो कोर एक्टिविटीज करपाच्यो. पेरिफेरल एक्टिविटीज म्हणजेच हांगा मोठी मोठी एक्झिबिशनां जातालीं. गोवा आर्ट कॉलेजीचें व्हडलें एक्झिबिशन जातालें. हातूंत भितर चिल्ड्रन पार्क आसतालें, आर्ट पार्क आसतालें, ओपन एअर स्क्रिनींग आसतालें किंवा फिल्म बाजार आसताले, दुसरे बाजार आसताले. ह्यो सगळे गोश्टींक फाटो दिल्लो आसा. एक गोश्ट ह्या खातीर की गोवा सरकाराचेर चड बर्डन आर्थीक बर्डन पडपाक जायना. त्याच बरोबर गर्दी खेचपी गर्दी करपी अश्यो ज्यो एक्टिविटी आसात त्यो आमी डिस्करेज केल्ल्यो आसात आनीक ह्या इफ्फी एडिशना भितर खंयच खंड पडपाक जायना ही एक आमी गजाल केल्ली आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणटा तीच आमची इकॉनॉमीज एक्टिविटीज बूस्ट जावपाक जाय. गोंयान भितर ट्युरिस्ट येवपाक जाय आनी खंय तरी सगळ्या एक्टिविटीची सुरवात जावपाक जाय. सर एक गोष्ट तुमी म्हळें की जायत्यो एक्टिविटीज पळोवपाक हांगासर मनाय केल्ली आसा पूण हे फेस्टिवल एक वेगळ्या तरेन सुद्दां ह्या वर्सा आमकां दिश्टी पडटा. जायत्यो गोश्टी ऑनलायन आसा किंवा फिल्म सुद्दां डेलिगेट्स कमी जाल्ले आसा. ह्या वर्सा कितलें रजिस्ट्रेशन आसा टोटल सर? ह्या वर्साक आमी सगळे प्रयत्न करून पळयल्ले आसात आनी सगळे अपील केल्ले आसा. बरे तरेन एडवर्टायजमेंट जाल्ले आसा, PR एजन्सीज वर्क जाल्ले आसा. पूण एज फार एज डेलिगेट रजिस्ट्रेशन इज कन्सिडर्ड इट इज म्हणजे आमच्या अपेक्षे प्रमाणे जालें ना. 2,500-3,000 लोकांनी एप्लाय केल्ले आसा आनी तातूंतल्यान कन्फर्मेशन म्हणजेच एक 50% कन्फर्मेशन येता. ताज्या नंतर वचून आनी एक 4 दीस पयलीं आमी एक निर्णय घेतलो की गोंयचे स्टुडंट आसले खंयच्याय स्टुडंट कम्युनिटी जे म्हणून आसा ते कम्युनिटीक फ्री रजिस्ट्रेशन करून दिवपाचें आनीक येदो व्हडलो भव्य असो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो केल्लो आसा. बरी बरी इंटरनॅशनल फिल्म हांगा स्क्रिनींग जातली. ते जे फिल्म इंथुजियास्ट आसतले किंवा ह्या म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणा किंवा कल्चरल एक्टिविटीज म्हणा किंवा बाकीच्यो गजाली आसात त्यो फिल्माच्या दृश्टिकोनांतल्यान हाचो खंय तरी तांकां फायदो जावचो ह्याच्या खातीर फ्री रजिस्ट्रेशन करून दिल्लें आसा. आनीक आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो बरे प्रमाणान बिल्ड केल्लो आसा. बरोबर. सर ह्या वर्साक कितें स्पेशल पळोवपाक मेळटलें इफ्फी खातीर? नव्यो ज्यो कितें येवजण्यो बीन तुमी काडल्या कशें स्पेशली एबल जे आसा तांच्या खातीर सुद्दां तुमी स्पेशली कितें केल्लें आसा? हो वर्साचोच कार्यक्रम आसा. स्पेशली एबल्ड पीपल हांचे खातीर ज्यो गजाली जाय पडटात तांचें एसोसिएशन आमकां इन कनेक्ट आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचे खातीर म्हाका दिसता की एक 3 फिल्मांय आमी केल्ले आसात. ते म्हणजे
तांकां एनकरेज करपाक आनीक तांकां दिसपाक जायना बिकॉज ऑफ आवर डिजेबिलिटी वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. तांकां दिसपाक जाय वी आर ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी होल एक्टिविटीज. म्हणून तांचे खातीर ज्यो गजाली लागता तांकां खंय एसिस्टन्स लागता ते तांची जी ऑर्गनायजेशन आसा तांचे बरोबर आमी बसून उलोवन ते ठरयल्लें आसा. सर टेकिंग पार्ट इन जो आतां ऑन ग्रावंड जे तुमी डॅकोर पळोवपाक मेळटा हो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता डॅकोर असो किंवा गोंयच्या एका कंपनी किंवा गोंयच्या एका आर्टिस्टाक फर्स्ट टायम मेळिल्लो आसा. आर यू हॅपी? आय एम व्हेरी हॅपी. इनफॅक्ट आय वॉज म्हजो एम तो आशिल्लो फोकस लास्ट इयरय जेन्ना हांवें हातान घेतलें की वायस चेअरमॅन पद तेन्ना म्हाका दिसतालें की आमच्या गोंयान भितर बरे क्रिएटीव लोक आसा, टॅलंटेड आसा. दे हॅव लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ इंथुजियाजम, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, कॅपेबिलिटीज, क्रिएटिविटी, टॅलंट. बट this is not being recognized, this is not being appreciated and this is not being put to use. आमचे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाल्ले कारणान ताचे आमकां टेंडर्स जे आसात ते कोणाकच आडावपाक शकनात आनी ऑल इंडिया लेवलाचेर वताले. ह्या वर्साक आनी आमचे गोंयचे जे आसात तांचे ज्यो अटी आसतात, जी कंडिशन्स आसतात, टर्म्स आसात तातूंत भितर ते फिट जायनाशिल्ले. सो ह्या पॅन्डेमिकेचो आदार घेवन आमी कांय प्रमाणान तातूंत शिथिलता हाडली आनी आमचे गोंयचे जे पळय हें आसतले क्रिएटीव पीपल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करतात, जे आमचे हें आसा न्ही डेकोरेशन्स करतात आनी बरे बरे लॉन्स तयार करतात, बरे रेड कार्पेट तयार करतात, ह्या एजन्सीक काम दिलें. एंड म्हाजो कॉन्फिडन्स प्रमाणे तांचें काम एक्सेप्शनली द बेस्ट ऑफ म्हणजे ऑल दीज इफीस. तुमी आतांची क्रिएटिविटी पळयली, आतांचे डिजायन पळयले, तांचे आर्ट डिजायन पळयले आनी तांचे एक्चुअल इन्स्टॉलेशन्स पळयले जर जायत, आय फील प्राऊड दॅट वी गोवन्स आर कॅपेबल इनफ. म्हणजे केन्नाय खंयची वस्त दिली आनी हें सगळें जालां कितें 15 दिसां भितर वर्क ऑर्डर दिली आनी 8 दिसां भितर ही तयारी जाल्ली आसा. आमी गेले त्या फावटी खुबशे स्ट्रगल जाले, जे लोकां कडेन कम्युनिकेशन ना, हें ना, क्रिएटिविटी ना. इतके वर्सां सगळे लोक जे भायले कॉन्ट्रॅक्टर येताले ते जे एजन्सीज ऑन बोर्ड येताल्यो ते आमचे हे धाकटे सगळ्या लोकांक घेवनूच हे करताले, नांव जोडून वताले, सर्टिफिकेट आनी एक्सपिरियन्स तो व्हरताले, पयशे तो व्हरताले आनी हांकां डेली वेजीसच मेळटाल्यो. ह्या वर्साक आमचे गोंयचे ज्यो एजन्सीज आसात ते खूब मोठे फील करतले की एक मोठ्या इंटरनॅशनल फेस्टिवलां भितर आस्पाव जालो आनी ह्यो ज्यो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसतलो आनी वर्क एक्सपिरियन्स आसता थ्रू आउट देर लायफ दे वील इमर्ज एज गूड एजन्सीज. खंयची खंयची एजन्सीज ह्या वर्सा गोंयची प्रामुख्यान आसा सर हातूंत नांव सांगपाक शकना पूण 90% ऑफ दी वर्क हे गोंयच्या खातीर दिल्लें आसा. वर्सा कितें जातालें 10% गोंयच्या खातीर मेळटालें आनी 90% भायर वतालें. इट इज जस्ट अपोजीट दीस इयर. आनी तुमी पळयलें जर जायत तांचे परफॉर्मन्स पळयलें जर जायत एक्सलंट आसा. आनीक हांव सांगपा एक मिर्ची रिपब्लीक गोंयची आसा, बाकीचो एक विनायक डेकोरेटर म्हणून आसा, बाकीच्यो ज्यो बारीक बारीक सगळे लागतात त्यो गोंयच्योच आसात. हातूंत भितर पयले फावटी ओपनिंग आनी क्लोजींग सेरेमनी हे गोंयचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतले. जे कल्चरल प्रोग्राम आसतले वो एन्टायरली क्युरेटेड बाय गोवन्स अँड फॉर गोवन्स इन दी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. कोणाक केन्नाच खंय एक एंकर करपा खातीर आनी एक शब्द उलोवपाक खातीर आनी एक खंयचेंय गीत सादर करपा खातीर मेळनाशिल्लें. त्या ह्या वर्साक फूल 100% गोंयकारांक कल्चरल प्रोग्राम जातलो. क्या बात. म्हाका दिसता हो एक हायलायट पॉयंट आसा. जी फंक्शन आसा ते गोंयचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतले आनी इंटरनॅशनल लेवलाच्या फेस्टिवलाक जेन्ना परफॉर्म करता ती फिलींग बिलीव मी वेगळी आसता. सो टॉकिंग अबाउट आयनॉक्स, म्हाका दिसता तुमचो खूब मोठो वांटो आसा हातूंत, कारण एक नवे भव्य अशी इमारत आमकां पळोवपाक मेळटा आनी गोंयच्या लोकांक इफ्फीकूच न्ही इफ्फी नंतर सुद्दां फायदो जातलो. कशी कितें उबी जाल्ली ही बिल्डींग आनी प्रामुख्यान जो रेवेन्यू आसा तो म्हाका दिसता तुमी डबल करून घेतलेलो आसा. कितें आसा ही स्टोरी? तशें पळोवपाक गेलें जर जायत ही संपूर्ण वास्तू नवी म्हणप बरोबर न्ही. त्या वेळेचे आमचे ऑनरेबल CM लेट मनोहरभाई पर्रीकर हांणी तांच्या आपल्या स्वप्नांतल्यान हे साकार केल्लें एक स्वप्न आसा. पूण एखादे वेळ ते गेले ते 16 वर्सां भितर नवे टॅक्नॉलॉजीचो आस्पाव जाता, खंय तरी डिग्रेडेशन जाता आनी हो भव्य दिव्य अशें हें मेंटेन करप इटसेल्फ वॉज अ चॅलेंज. बट हांव जेन्ना जॉयन जालो इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर 2019 त्या वेळार एक प्रपोजल आशिल्लें की
हे फूल आयनॉक्स जे आसा ते इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे उरले ना म्हणून टॅक्निकल कमिटीन म्हणलें की हातूंत आमकां खूब बदल करपाचो आस्पाव आसा आनी दे सजेस्टेड ऑल दॅट. आफ्टर दॅट आमचे PWD इंजिनियरींग डिपार्टमेंटान हांगा इस्टिमेशन केलें, सादारण 22 कोटीचो टेंडर केलो आनी टेंडर फ्लोट करपा वेळार हांव जॉयन जालो. मागीर म्हाका दिसलें की एखादे वेळ ते सरकारान स्वताच्या हातूंतल्यान करपाक गेले जर जाय आमकां 9 म्हयन्या भितर कंप्लिशन जाय, कारण नेक्स्ट इफी आमकां परफॉर्म करपाक जाय. म्हणजे ह्या काळान भितर आय हॅड अ डावट दॅट वी मायट नॉट बी एबल टू डू दॅट, कंप्लीट दॅट. इफ वी डोंट कंप्लीट इट, इफ इज इम्पॉसिबल. मागीर आमी CEO कडेन डिस्कस केलें. CEOन आपले खूब बरे प्रमाणान मत दिलें की हे आमचे कडेन म्हणजे आमी जर ती एखादे वेळ प्रायवेट पार्टनरशीप घेवन केलें, तुमी बिल्ड करात, आमकां रेंट दियात, कळ्ळें न्ही. अशें म्हणजे बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रान्सफरय न्ही. हो इन्फ्रास्ट्रक्चराक जो कॉस्ट लागता तो तुमी करपाचें, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड करपाचें, टॅक्निकलिटीज आसतल्यो एज फार एज स्क्रीन इज कन्सर्न, एज फार एज सावंड सिस्टम इज कन्सर्न, एज फार एज कम्फर्ट इज कन्सर्न, सिटींग अरेंजमेंट, लॉन्स, बाकीच्यो ह्यो गजाली आसा पळय न्ही त्यो इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे जावपाक जाय. म्हणून आमी टेंडर फ्लोट असो केलो, तो आमी करपाचो न्ही, ती कंपनी एजन्सी ऑन बोर्ड येता, ताणें हो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो वेल इक्विप्ड आमच्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे करपाचो आनी आमकां मंथली हायेस्ट रेंट दिता ताका मेळटलें. आनी आमी टेंडर केलो आनी परत एक फावटी जे पयलीं सावन आमचे बरोबर आयनॉक्स आशिल्ले, दे वर सक्सेसफूल बिडर्स आनी दे गॉट दीस टेंडर. अँड हांव तरी आयनॉक्स जी कंपनी आसा तांकां खूब धन्यवाद दिता. ज्या वेळार हो टेंडर काडलो त्या वेळार पॅन्डेमीक एट हाय रिस्क, एप्रील मे म्हयन्या भितर, आनी मे म्हयन्याक आमी वर्क ऑर्डर दिली आनी मे म्हयन्याक गोंयान भितर व्हडलो स्ट्रायक आशिल्लो. त्या वेळार ताणें कशे पद्दतीन सादारण ते 150-200 कामगार हातूंत भितर भरले आनी हें काम सुरू केलें. 9 म्हयन्या भितर आमकां फूल प्रूफ सगळो एन्टायरली फुल्ली फर्बिश्ड रिनोवेटेड आयनॉक्स विथ ऑल मॉडर्न म्हणजे एम्युनिटीज बाकीच्यो ज्यो हे आसात. आतां हातूंत सावंड सिस्टम आसा ती एटमॉस, वेरी फ्यू थिएटर्स यू वील हॅव. हातूंत भितर स्क्रीन आसात ते बीग पिक्स, हातूंत भितर जे कम्फर्ट्स आसतले, बाकीच्यो ज्यो आसा प्रोजेक्टर्स आसतले, हे सगळे इंटरनॅशनल लेवला अँड दीस इज दी 3rd बेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया. आय एम प्राऊड ऑफ इट. आनी हें अवघे 9 म्हयन्या भितर सरकाराचो 1 रुपयोय नासतना, ESGचो 1 रुपयोय नासतना पयलीं आमकां 20,000 भाडें मेळटालें पर मंथ. हें ह्या फावटीक तुमी म्हणल्यार 2 पटीन, ते 2.5 पटीच्या वयर आसा, सादारण ते 54 lakhs, नियरली 3 पटींनी आमकां ज्यादा रेंट मेळपाक लागलें. हांव इतक्याचेर पर मंथ, आनी हांव इतक्याचेरच थांबना. आमी अशें एक क्लॉज घालून दिलो की एवरी इयर 5% इन्क्रिमेंटल ऑन एन अबाव दी प्रिवियस इयर्स. म्हणजेच आमी जेन्ना फिनीश करतले 15 वर्सांचो तांचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट आसतो त्या वेळार ओवर 1 crore पर मंथ ESG रेवेन्यू मेळटलो. आयज रेवेन्यू ESG खुबशे लोकांक दिसता की ESG भितर खुबशे प्रमाणान सरकार फंड हें करता आनीक खुबशी मजा आनी एन्जॉयमेंट आनीक एंटरटेनमेंट जाता म्हणून. सरकारा कडच्यान ESG 1 रुपयाचो रेवेन्यू येना, नॉट इवन दी सॅलरीज. द IFFI एंड ऑल गव्हर्मेंट इव्हेंट्स दॅट वी ऑर्गनायज, वी डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी एज ऑफ टुडे. सरकारा कडच्यान रेवेन्यू न्ही. आमचे हाफ दी इयर वी वर्क फॉर दी IFFI, बट वेरी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल डजंट फॅच अस एनी रेवेन्यू. इट इज फॉर दी गव्हर्मेंट, कळ्ळें न्ही. आमी आमचे ज्यो सॅलरीज आसतल्यो, ओवरहेड्स आसतले, लायट बिल जावं बाकीचे सगळे सेक्युरिटीज, मॅनपावर, everything we organize event for others and we charge our commission and we generate revenue and out of that we run our society. लास्ट इयर आमी तुमकां पळयल्लें सर काम करता आसतना, ह्या वर्सा सुद्दां एक नव्या जोशान तुमकां पळयता. तुमकां म्हाका दिसता सर MLA, एक्स MLA किंवा एक लिडर म्हणच्या पेक्षा एक बरे एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां म्हणून लोक आतां वळखले वता, कारण इतल्या बऱ्या तरेन तुमी सगळें हँडल केल्लें आसा. 1 म्हयनो झेंबीन सारकी पडटा सर. आयच्या ह्या 15 दिसान तुमी पळयलें जर जायत, हांव म्हज्या घरा 1, 2, 3 रातची जाल्या बगर घरा कडेन गेलो ना. आयज प्रॅक्टिकली एवरी इन्स्टॉलेशनाचेर हांव वतां, तातूंत भितर क्वॉलिटी कशी यूज केल्ली आसा, पावस पडल्यार तातूंत भितर कितें जातलें, हे क्रिएशन्स हांगा बरें दिसता काय दुसरे कडेन दिसता, वेदर द वर्क इज डन एज पर अवर स्पेसिफिकेशन, एज पर अवर क्वॉलिटी,
हें सगळें मॉनिटर केल्लें आसा आनी ज्या ज्या वेळार आमकां दिसता की कमतरता तातूंत भितर मॅनपावर वाडोवपाक जाय, तातूंत भितर आर्ट डिरेक्शन चेंज म्हणजे तातूंत भितर कितें कमतरता आसा हें सगळें करीत आयिल्लें आसा. आय एम अ हार्ड वर्कर आनीक तातूंत भितर आय पूट ऑल हार्ट एंड सोल वेन आय टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी आय सी दॅट I do it successfully. So what you have rightly said, I may not be a good politician, but I say that I'm not saying not a good politician. may not be. I do not have those qualities to म्हणजे सगळ्यांक प्लीज करपा सारक्यो क्वालिटीज म्हजे भितर नासतल्यो ज्यो पॉलिटिशना भितर नॉर्मली आसपाक जाय. I am firm on some of my decisions. I don't change my decisions and I don't go after what people run around. So what people may say whatever, but म्हाका जें पळय मनान दिसता तें एग्जिक्यूट करपाक जाय जाल्यार हांव बाकीची चिंता करना आनी त्या खातीर खुबशे पॉलिटिशनाचे हो एक तातूंत भितर हें जाता म्हणजे तांकां डेफिसीट गूण आसता. पण तुमच्या वांगडा आसता. लोक आमचे बरोबर आसताच कारण बरें कार्य केल्या नंतर लोक म्हणटात फायनली हें जें क्रिटिसिजम येतलें कितेंय जातलें पूण जेन्ना एंड रिजल्ट पळयता तेन्ना तें नलिफाय जावन वता. गेले ते फावटीक इफी तुवें पळयलो आसतलो मनोहरभाईन 2004च्या नंतर सगळ्यांत बेस्ट इफी म्हणटले तो गेले त्या वर्साचो. ह्या वर्साक आतां लोकांनी जज करपाक जाय. ह्या पॅन्डेमिका भितर चड डेलिगेट्स ना आनीक हो सगळो डेकोर आसा पळय न्ही तो भायल्या लोकांक पळोवपाक मेळना. म्हाका एकच खंत जाता की इतकें बरें प्रदर्शन केल्लें आसा फक्त डेलिगेट्सच पळोवपाक शकतात. हांव एक रिक्वेस्ट सरकारा कडेन केल्लो आसा की हे जे एग्जिबिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बिल्ड केल्लो आसा हो जो डेकोर आसा आनी ओवरऑल एम्बियन्स आसा तो गोंयकारां खातीर 2 दीस एक्सटेंड करपाचो. आयज कोणाकय जनरल पब्लिकाक भितर सरपाक मेळना न्ही म्हणटकच हो पब्लिका खातीर हें करपाचो आनी गव्हर्मेंट मान्य करतलो अशें म्हाका आसा. आनी म्हजें एक अपील आसा लोकांक की इतकें सुंदर हें क्रिएशन केल्लें आसा ताजो लाभ घेवपा खातीर गोंयकारांनी नंतर येवचें आनीक हाचो सगळो म्हणजे विशेशता सांजे वेळार जर आयले जर जाय जेन्ना लायट इफेक्ट्स आसात आनी हे गोंयकारांक केल्ली क्रिएटिविटी एप्रिसिएट करची. बरोबर. इतला सर आतां ओपनिंग सेरेमनीक कोण कोण येवपा आसा किंवा खंयचे गेस्ट येवपा आसा आमच्या ह्या फेस्टिवलाक? ही जी जबाबदारी आसा ती आमची डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवलाची आसा. टू बी व्हेरी फ्रँक विथ यू त्या प्रमाणे आमकां जो आमचो उत्साह आसा ज्या तरेची तयारी आसा त्या तरेन जे आमचे स्टार्स आसतले सेलिब्रिटीज आसतले they have not got involved maybe because of pandemic high risk आणि हाच्या खातीरय आसतले किंवा बाकीचे नव्यानच फिल्म इंडस्ट्री आतां सुरू जाल्ली आसा. असायनमेंट घेतिल्लें आसा. आमकां पॅन्डेमिकाक लागून पयलीं बुकींग करपाक मेळ्ळें ना कारण सेलिब्रिटीज आसले नंतर तांकां 3-4 म्हयने पयलीं बुकींग करचें पडटा. जर ते नोव्हेंबरान जाता त्या वर्साचेंच फिक्स डेट मार्क करून दवरतात. ह्या वर्साक आतांच इंडस्ट्री खंय तरी स्टार्ट जाता आनी आतांच एंगेजमेंट जाल्लें आसा शुटींग चल्लें आसा आनी झूप करून हांगा येवप म्हणलें जर जायत तो हॉल्ट पडटा. सो ही एक वेगळी कारणां आसात आनी इफ जातलोच म्हणून कोणाक खबर आसा फाल्यां एखादे वेळ जर सगळीं इंटरनॅशनल फ्लायट्स बंद जालीं जशी फाटल्या दिसांनी बंद जालीं तो एक मोठो ठपको पडलो. आयज गेस्ट पसून येवपाक जर सगळी तयारी केली आमकां सादारण इंटरनॅशनल गेस्ट ओवर 80 people had booked initially but they don't get visas from their country. They don't get visas from म्हणजे खुबशे प्रॉब्लम्स आसा. फ्लायट ना जाल्ले आसात आनी पॅन्डेमीक केन्ना हें जातलें म्हणटा कळना. सो ऑल अनसर्टेनिटी this is a challenging job. We are expecting that we need to continue with the way we work. मागीर नेचराचें कितें आसता नेचराचें आमी ताका कंट्रोल करपाक शकना पूण जें आमच्या हातांतलें आसा तें एग्जिक्यूट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर प्रत्येक फावटी आमी पळयता की खंयच्या लिडराचें एक विजन आसता प्रत्येक गोष्ट करता. गेल्या वर्साच्यान तुमी हातीन घेतलेलें आसा. गेल्या वर्सा एक नवो टप्पो ह्या वर्सा बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक तरी आसतना आमी जें पळयता इट इज सुपर्ब. विजन कितें आसा फुडलें सर? म्हाका दिसता की गोवा हॅज गॉट लॉट ऑफ पोटेन्शियल and Goans are well equipped with all the talent, capabilities and creativity. We need to tap. We need to give them the courses that they need at the initial stage. We need to recognize them and appreciate them. ताचे खातीर गोंयचे जे तुमी शिगमोत्सवाकच पळयलें हांव पयलीं सावन पळयतालो शिगमोत्सवा भितर जितकें पळय आर्ट डिरेक्शन आमचें जाता आनी क्रिएटिविटी आसता आनी मॅकनायज हातूंत भितर आमचे बरे चित्ररथ जातात तशें खंय जायना. रिपब्लीक डेक गेल्यार पसून आमचे गोंयकारच नांव घेवन येतात. पूण हें टॅप खंय जातलें? गोवा बिईंग अ टुरिजम स्टेट
वी नीड टू हॅव आमी थंय एंटरटेनमेंट स्टेटी म्हणून करपाक जाय आनी एंटरटेनमेंट झोन करपाक जाय. हांगा मोठ्या प्रमाणान अशे टुरिजम प्लेसीस आसा वीच आर सो फार नॉट रिकॉग्नायज ऑर टॅप्ड. इंटेरियर आमचे हेरिटेज हें आसतल्यो बिल्डिंग्स आसतल्यो, एडवेंचरस सायट्स आसतल्यो. तुमी सांग्या सारके भागान गेले जर जायत, महाबळेश्वरा सारके अनेक सायट्स आसात वीच आर नॉट स्टील आयडेंटिफायड. सो अशा भागांनी वचपा खातीर गोंयान भितर एक फिल्म इंडस्ट्री जावपाकच जाय आनी गोंयच्या भुरग्यांकय काम मेळटलें आनी गोंयच्या ह्या म्हणजे एक सुंदर अशा म्हणजे हांव कितें म्हणटा पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुंदर बिचीस आसतले, टेम्पल्स आसतले, चर्चीस आसतले, त्याच बरोबर सुंदर जंगलांय आसात आनी इंटेरियर जे पळय गोवा आसा पळय न्ही इट इज व्हेरी ब्युटिफूल. सो वी नीड म्हणजे आमकां असो एक क्रिएट करपाक जाय. खंयचोय फिल्म घेवन आयले जर जायत पुराय फिल्म गोंयान भितर करूनच नंतर वचपाचें वीच वील बी अ बजेटेड फिल्म एट द सेम टायम वीच वील बी अ बेस्ट ऑफ द फिल्म. सो अशा प्रकारच्यो इंडस्ट्रीज येवपाक जाय. हांगा मोठे जे टुरिजमाक लागता मोठे इव्हेंट्स जावपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरय जाय पडटलो. बरी हॉटेल्स जाय पडटले, बरे ऑडिटोरियम्स जाय पडटले. हें सगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे सरकारान एक डिसिजन घेतिल्लें की हांगा बरो व्हडलो एक कॅम्पस जावचो ज्या जाग्यार आमकां इनडोर फिल्म शूट्स जातले, तांची वेवस्थाय जातली आनी बाकीच्यो गजाली जातल्यो. म्हाका दिसता ह्याच नोटाचेर आमी ही कार्यावळ सोंपयता. पूण सोंपयता आसतना एक सरान जी संकेत दिल्ले आसा की स्वयंपूर्ण गोंय जे आमी विजन पळयतात ते सरान ऑलरेडी ताजे खुबश्यो गोश्टी आमकां सांगतात कशें जावपाक शकता, कितें करपाक शकता जे फिल्म जर आमी पळयत जाल्यार. कारण इंडियेन फिल्म जी इंडस्ट्री आसा ती खूब मोठी आसा. सर थँक्यू व्हेरी मच तुमचो टायम दिल्या बद्दल अँड बेस्ट ऑफ लक सर. म्हाका दिसता कारण तुमी आसा सर तरी बाकीच्यांक भिवपाची गरज ना आनी हें जर पळयल्यार ह्या वर्साचो दैफी चड बरो जातलो इतकें नक्की सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.